तर आज आम्ही करत ती सुरणा उपकर या मेगा फर्स्ट टाइम आणि फर्स्ट अटेम्प्ट सुरणा उपकर करच्या खातीर तर तो पळोवया कशी करची करणो ताजी खातीर आतां पुरा निमगो काम म्हाका फर्स्ट टाइम करतस गाईस ट्राय करता सर ट्राय करता रावचे आणि एन्जॉय करता रावचे कुकिंग आज आमगे लंच रेडी जाला सुरणा उपकरी शीत डाळी आणि चपाती लाईक झालं की पळय व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जरा गुड मॉर्निंग घंटी झाले 8:05 आज 7 घंटा दवरला आज चिक्के हांव आरामसेर उठयलो म्हळ्यार सकाळ म्हाका क्लास नाशिल्ल करून ऑल की न्हिदोया चिक्के अमल जशी फील जातली आनी प्लस आज म्हाका न्हय चिक्के लेट ते काम असो क्लास कसन कॅन्सल ना तर म्हाका 9:30 जाताली येताना ताजे कितें हांव लेगली की न्हिदोया चिक्के ना जाल्यार कसून जाता तसो म्हाका न्हय न्हीद येता घडी घडी दनपारची वेळार न्हय क्लास आसता न्हय आतां शिकयताना केनकेनच न्हय अशी वेगळा दोळ अशी बंद जाता आनी आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता असो कांय ना आजी फटाफट पुरा करता तर हांव लेगली की आजी रुलाव फंड घालता असो तर रुलाव फंड घालता आनी ताजे मागीर इमिजिएटली हांव क्विकली लंचय प्रिपेर करता म्हळ्यार दनपार मागीर 1.5 घंटा इतलो वचचें आसा म्हाका तर ताजे फुडें लंचांनी पुरा प्रिपेर करून सोडता गायस हांगा आतां फण्णां रेडी केला हांगा उदकाय दवरला पण आतां मिक्स करता मीठ घालता थोडें साखर घालता टेस्ट खातीर आनी रुलाव रेडी तो भाजून जाला रुलाव रेडी आणि प्लेटान तूं घाला चलो अम्मा दिता रुलाव हांगा च्या चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आनी हांव फटाफट न्हय शीत आनी दाळ कोण सोडता असो म्हळ्यार मागीर म्हाका टायम मेळना बाकी भाजी आनी चपाती मागीर करता हांगा आतां आदन दवरला तर आज आमी करता ती सुरणा उपकरी या मेगा फर्स्ट टाइम आणि फर्स्ट अटेम्प्ट सुरणा उपकर करच्या खातीर तर तो पळोवया कशी करची करणो ते मस्त खोरज्यो करता ताजे खातीर आतां पुरा निमगो काम म्हाका तामस न्हय ते सिंधीतच म्हळ्यार म्हाका सिंधूच्या म्हाका येता ना म्हणा बट ते म्हाका थोडें दुसरें काम करचें आसा तर ती सांगता ती सिंधूच दिता गे ताकाय म्हळ्यार ते मस्त खुर्जू करता कट्टय करतना तर ताजे खातीर ती सांगता हांव सिंधून दवरता मागीर करया तर हांगा आतां आमी सिंधीत आसा मस्त ताका टायम लागता सिंधूच्याक ती सिंधून दवरता गे तर ताजी मागीर हांव फंड घालतलो तिका निमगुया कशी मागीर फंड घालची करून म्हाका कांय गोतना तसो आनी ते प्रॉपर सिज्जूनी जाल्यार हरवे आसल्यार पुरा खुर्जू करता नाका तो तेजो ते हांव कसन जाता ते करता मागीर पळोवया हांगा दाळी शिजोवन जाला आनी हांगा शीतय रेडी जाला आनी अम्मान न्हय ते लायक सुरणय कटकून जाला ते आतां खाली फंड घालच्या बाकी आसा एक्चुअली म्हाका तो गोच्चे आसा म्हळ्यार सासम ना तो फंड मजा ना तर सासम सरला ताजे खातीर म्हाका तो गोचका म्हळ्यार फंडाक जावका आनी आमगेले सुरणा उपकरीके जावका तर वचून हाडटा तो गोचून सासम आनी हाडला आनी हांगा लायक करून दाळी फंड घालून जाला आनी आतां सुरणा उपकरीक आतां रेडी करता आतां अम्मा निमगू कशी करची करून म्हाका कांय आयडिया ना हाजे फर्स्ट टायम करता आसा तर हांगा अम्मानस न्हय शिंदून दवरला पळय उपकरी खातीर अम्मा आतां कशी करची गो हें कांय लिमिटात तेल घालचें सासम घालचें 2 तरी मिरसांग घालची आनी करबेव घालची तितलेंच हय आनी ते पण घालचें बस हय मीठ घालचें आनी येद उदक घालची शिजच्याक ओके हय तितलें न्हय हय हय आनी कसं नाही ना ना चलो ठीक आहे फटाफट करता जशी सांगल्यार अम्मान चलो आता हें व्हरता आनी हांव चाल करता मेगल काम फटाफट सायड बाय सायड ह्या जाता उपकरी मागीर लायक कोण चपाती भजी मागीर फर्स्ट टायम करतास गाईस हें सुरणा उपकरी पळोवया ट्राय करता सर ट्राय करता रावचे आनी एन्जॉय करता रावचे कुकिंग सुपर मजा येता एक नंबर गाईस चलो फर्स्ट हक्का अम्मा हक्का कसं करता आतां वापस धुका हक्का जाळी आनी घाली सपोर माती जावसल्या री चमच्यांची काय नळामुळा दवरून एका तेकडे हें करता राब तें धूळ वता न्हू पुराय अच्छा वचून तुका काडला हांव मात्यानी पुराय जाल्यार तशें करी ओके हात घाल नाका खुर्जू करता जय ओ ते एक मेन व्हड कोरजी गोवचे बाबा वॉश करून जाला आतां हांगा मिरसांग आनी करबे काडला कांय लवून कशा दवरल्या तेल घालता सासम घालता हाजी मागीर सुर्ण घालता मागीर लायक करून ताका सिजयता भाजी रेडी इतले वे सिंपल वे इतलेंच वे ओ वय वे
अच्छा रुलां फण्ण घालची म्हणजे मला आज आईची दिवस पुरा फण्णची रुलां फण्ण दाळी फण्ण आता सुरण उपकर फण्ण पुरा फण्णची तर मला फण्णा रेडी केला आता सुरण घालता सुरण घालला आता मीठ घालता आणि लायक कोण चलता तर आम्हा सांगता सांगतो 1.5 दोन उद्दा घाल का काय हंग पुरा लायक कोण चाळणं पुरा जल्ला सुपर चलो थोडे थोडे कळताच म्हाका आता कशी करची करणं ठीक आहे सिंपल असं आणि तो असं सोयी घालता ती ॲक्च्युली असं आता टायम ना सोयी काणतूच्या ग आणि प्लस म्हाका कितले मजा येना सोयी घालल्यारी म्हाका लायक करणं अशींची लायक जाता तर उदक घालता असं 1.5 फर्स्ट एक घालता म्हळ्यार सोयी म्हाका इतलो मजा येना म्हाका तसं लायक जाता खावच्याक बट आता कोणाच ते कांतूचे म्हाका मजा येना कांतूच्याक म्हाका विंगडे काम असो चलो 1.5 घालले आता लायक कोणी सिज्जो मीठय घालला जावका जाल्यार मागीर ॲड करया आनी हांव शिस्ता मेगळें काम करता आता धंकून ताका दवरला सिज्जाक एक नवे शिकच्या मेळटा असं लायक एक्सपेरिमेंट करता राबू का आनी शिकता राबू का नवा तर मजा येता आनी करताना असं एन्जॉयमेंट कोर न्हू म्हळ्यार एन्जॉय करताना आता हांव ब्लॉग एडिट करता थोडे शिस्तान चिकी मेगळें कामय जातलें तर गायज हांव हांगा तो उपकारी रेडी केला पळया सॉलिड हें पळय जाल्ली पळय हांगा अम्मा हें पळय कशी जाल्लो पळय हां समज हय तू म्हणची की मस्त चालली न्हू ते उठी एंजलची काय सोड न्ही समजलें लायक जाल्लो न्हू हय हय ओके चलो अम्मान सांगलें जाल्लें म्हळ्यार जाल्लें कशी तो केल्लें हांव तें एक व्हड विशय अम्मा आतां चपाती लाटीता हांव लायक कोन पटापट भाजीता आनी ताजे मागीर लंच करया आज आमगे लंच रेडी जाला सुरणा उपकरी शीत दाळी आनी चपाती सुपर लंच हाजी स्पेशल लंच चपाती रेडी चलो आतां तो फटाफट अम्मा वाडटा पट्टा वाडला अम्मा हेंगे जेवण लायक जाल्लें की पळय हां लायक जाला चल ठीक आसा चलो हांगा एक जाल्लो घंटा हांवें जेवता आनी क्लासा वता मेळया मागीर सांजवेळा Later that same evening. आता जस्ट आता घर कडेन आयलो अम्मा तावळ तकून मेगेल वेट करता आशिल्लो आज म्हाका वेळ जालो म्हळ्यार मेगेल लास्ट क्लास कॅन्सल जाय नाशिल्लें तर फस्ट सांगला अम्माका वतानाची की आज म्हाका 9:30 जाताले येताना आनी 9:30 जाल्ले घर कडेन येताना ती वेट करता आशिल्ली तर आतां हांव फटाफट रांदप आनी पुरो होऊन करता आसा ती आतां चपाती पीठ कालयता आसा तावळी सांजवाळा अम्माक मेळच्या खातीर चंद्रीक माय आयिल्ली ती 7 घंटा इतल्या चमकली तेन्ना तीन येताना असना एक रंद हाडल्या एक सुपर रंद आहे आम्हाला सांगता तीन कसन की त्या कॉर्न काय पिंक हां कॉर्न हाडला हय ते कसं असता ते हे कॉर्नस एक पिंक कलर मेळटे सुर्णा मणके मेळटा सान ओके 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 आमची कितें कसं सांगता का कॉर्न म्हणजे पिंक कलर कसं की म्हणटा दिसत ना म्हाका अच्छा ते असं पिंक कलराचे कसं की कॉर्न हाडला पिंक कलराचे असतं ते ताचे रंद हाडले पळय हांगा आनी तेवे रंदय न्हू येस न्हू हे गायस ह्यो फुल चिकन सुक्का मणके आसा ओ माय गॉड पुरो चिकन सुक्का जशी आसा हें फुल क्या बात है हें पळया हें अशी कॉर्न आसता हें पळया हें कॉर्न आमची केलं कसं म्हणते गोत ना बट हे रांदय आस न्हय पुरो चिकन सुक्का मणकी केला म्हाका तोंड जावन तूं कसन सुपर पोरमाळान तुजी म्हाका कळलं की असं न्हय चिकन सुक्का जशी असं करून बट हे आमगेलं वेज सुक्का हां हे आमगेलं वेज चिकन सुक्का बेस्ट न्हय सुपर सॉलिड कोणा म्हळ्यार सुक्का खावचें असलें री तांतू तूं वेजान तूं हें घालून लायक करून खावेता ताजे मसालो सेम चिकन सुक्का म्हणकेची एक नंबर सॉलिड जाल्ला आतां हून करता सर आम्ही ते चपाती लट्टीता या फर्स्ट असं तो पण रकयता वेज चिकन सुक्का हा 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 क्या बात है सुपर म्हाका एक मसल टेस्ट करतात हांगा एक टेस्ट आसा थोडे बच्चे फुल चिकन सुक्का ते हॉटेलांत मेळटा न्हय सेम टू सेम हे पिंक कलर कॉर्न हे बरें पिंक कलर असतो बरें हे बरें हे पिंक कलर हाका असं लायक करून असं फ्राय करून खावेता लायक करून म्हळ्यार कशी त्या म्हळ्यार तांदळ्या पीठ आनी रव घालून ताका फोडी करी येतात जे
सुपर टेस्टी लागता चपातीनी पुरा भाजून गेला रांदपानी पुरा होऊन केला प्लेट तांदूळ घालता आणि अम्मा दिता मा घे फळ त्या चिकन सुका म्हण की असते होय हा ताज्यो मसाला घाला होय बा मस्त लाग गेलो ते होय वेज चिकन सुका तिका फोन येयलो कशी जाला गे लाय जाला म्हणून तशी गणेशा तून करताना म्हणून म्हणे तर जेवणाने पुरा झाला हांव आतां बसून मराठी बिग बॉस पळयत आशिल्लो आनी हांगा थोडो एडिटींग बाकी आशिल्लो त्या वेळी हांव दनपार थोडे जाला तर केल्ले आनी अपलोड केले तर आतां आईची काम जालें आनी टायमपास करता आशिल्ले तर आतां पळयता म्हाका न्हीद येवच्या लागली चलो ठीक आसा आईच्या दिवस लायक केलो आनी हांव तो व्हिडिओ हांगा चेंज करता तुमकां पळय जाणां व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो गुड नाईट बाय गायज टेक केअर